कितलेय प्रकल्प तयार केले आणि करतले, मात जो मेरेन आपल्या मनशाक कोयर घरच्यान वेगळावचो कसो दिसना तो मेरेन सत्यस्थिती केन्नाच बदलची ना, अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें. जायत्या पंचायतींनी वोलो कोयर आनी सुको कोयर एकठांय करप सुरवात केल्या, तशेंच बीन लेगीत दिल्यात. जो मेरेन मनीस स्वता विचार करिना तो मेरेन ही प्रवृत्ती बदलची ना. पंचायत महिला शक्ती अभियानान जी जापसालदारकी आपल्या खानार घेवन नितळ गोंय आनी स्वच्छ भारत करपाचो हावेस मनात बाळगिला, हे खातीर तांची खरी तोखणाय करपाची गरज आसा, अशें रोहन खंवटेन सांगलें. कित्याक ही वास्तुस्थिती अशी आसा की आमी कितलीय प्रकल्प तयार केले, जो पर्यंत आपल्या मनशाक दिसना की गार्बेज सेग्रिगेट करचो घरच्यान, खुबश्या पंचायतींनी बीन सुद्धा दिवपाक स्टार्ट केले. एक वेट वेस्ट, एक ड्राय वेस्ट. खुबश्या पंचायतींनी प्लास्टिक आणि बाकीचे कलेक्ट करपाकय तुमच्या भितर तुम्ही ऑलरेडी इनिशिएटिव्ह घेतले आसतल्यो की प्लास्टिक कलेक्ट कर, मेडिकल वेस्ट कलेक्ट कर, ग्लास आयटम्स कलेक्ट कर, सगळे बरें आसा. तरी गार्बेज आपणे उडोवपाचो हक्क आपूण सोडना. हो मनीस जो पर्यंत ही प्रवृत्ती चेंज करना तितले पर्यंत हे चॅलेंजीस चालूच उरतले. वेट वेस्ट आमी गांवांनी आमकां व्हडलो चॅलेंज येना, कित्याक ते फाटल्यान झाडांनी वापरून घेतात. अर्बन सिटीन आयले जाल्यार प्रॉब्लेम येता. आज चॅलेंज आमी एक सायडीक प्लास्टिकाचो उलयता आनी ऑल्टरनेट सोदतात. अशे चॅलेंजीस ईच भागान पळयले जाल्यार म्हाका दिसता थंय काम करपाची गरज आसा. आनी आज ते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आमच्या गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानान घेतल्या ती खरीच कौतुकस्पार्थ आसा. म्हणून तुमकां सगळ्यांत पयलीं अभिनंदन करता की यू हॅव टेकन अ गुड इनिशिएटिव्ह टू नॉट ओनली लुक एट नितळ गोंय पूण स्वच्छ भारत म्हणून एक बरें एक्झाम्पल तयार करपाक घेतला. हे अवेअरनेस प्रोग्राम परत गांवांनी वचप आनी तांकां मेळप हे खूब इम्पॉर्टंट. आनी हे करता आसतना सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट जावं टेरी जावं असली फाउंडेशनां हाऊ दे कॅन बी सप्लिमेंटिंग युअर आयडियाज ऑर आवर आयडियाज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट.